पावसाक लागून साबार वाठारांनी रस्ते उदका पोंदाक गेल्यात। धर्मापूर वाठारांतलो रस्तो उदका पोंदाक गेल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास जाता। पळयात पावसाचो प्रकोप आनी PWDन आड नदर केल्ले नियोजन भोगचे पडटा ते सर्वसामान्यांक। आयकत रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। राती जो पावस पडलो हो पावस खूप पडलो आनीक ह्या पावसान खूप कडेन बुडोवन काडले कडेन आसा। एक म्हणलें जाल्यार रावंड फोंड जे आसा हांगाय बुडले, हांगाय रस्त्यार उदक येयलें सगळें। आनीक हे धर्मापूर जो मेन हायवे वयल्यान जो धर्मापूर गांवाक जो रोड वयता हो तुमी आज आमच्या फाटल्यान पळयतात की अर्द बुडले कडेन आसा। हांगा फाटल्यान सायडीक जे शेत आसा ह्या शेतांतली उदक जे आसा हे भरले आनी हे रस्त्यार येयले। हांगा खूप लोकांक त्रास जातात, कित्याक टू व्हिलर हाडटल्यांक चड त्रास जातात, कित्याक उदक कित्याक प्लगा बी लागतरेक बायक ज्यो आसा त्यो बंद पडटात। पूण जो पावस पडपाक जाय आसा हो पावस बरो झडले कडेन आसा। इतले दीस सावथाक पावस जो आसा हो खूप कमी आसलो, पूण कालच्यान जो पावस काल कोमेस जाल्लो हो आज सकाळी म्हणलें जाल्यार पावसान आज धुंगर करून सोडले कडेन आसा, सगळे कडेन भरले कडेन आसा। हांगा म्हणल्यार मेन म्हणल्यार हांगा बरी गटार जाय आसली, हांगा एक ड्रेनेज जाय आसली। ही ड्रेनेज हांगा ना आनी ह्यो ना जाल्ले कारणान हांगा उदक जें आसा हें रस्त्यार येयल्ले कडेन आसा। दुसरे हायवेची मेन जी हायवे आसा थंय कितल्योश्यो मुशी आसल्यो कोणांतल्या ह्यो पॅक जाल्यो आनी ह्यो पॅक जाल्ले कारणानच हें जें उदक आसा हें आज रस्त्यार येयल्ले कडेन आसा। हायवेचेर ज्यो मुशी आसात ह्यो खंय तरी PWDन निवळ करपाक जाय आसलो, भितरली चिकोल काडूंक जाय आसलो, पूण त्यो कांय काडना। त्या मुशीक सगळे चिकोल लागले कारणान हांगा हे परिस्थिती आज हांगा जाले कडेन आसा। ही आतां हो पावस आतां कोमेस जाला आनी कितलोसो पावस आसा हेजे पयलीं PWD ऑथॉरिटीन ह्यो ज्यो मुशी आसात जे तोंड बंद जाला हे निवळ करच्यो आनीक ह्या उदकाक वचपाक वाट करची ना जाल्यार असो करून पावस झडलो आनी हे जर उदक रस्त्यार येयले जाल्यार सगळे लोकांक त्रास जातले। जाल्यार PWDन पावस कमी जाताच खंय अंडरपासात उदक तुंबल्यात ते सारखे करचे आनी उदकाक वाट मेकळी करची अशें थळाव्यांचे गाराणे आसा। आयकत। काल पावसाचेर उदक चड जाला तें सगळें दिसता, पावसाचेर उदक चड जालो, पूण हे उदक हे भाशेन सुबेज दवरपाक एक कारण आसा। थंय एक अंडरपास आसा, हायवेचेर अंडरपास जावन हायवेच्या सायडीन जें उदक टू द रिवरलेट व्हरपाचें एक अंडरपास आसा। तो अंडरपास जो आसा हेज पयलो रिपेरा आयिल्लो एक डिप्रेशन पडून त्या डिप्रेशन सारकोच तेमी सारको करून तो डिप्रेशना प्रॉब्लम सॉल्व केल्लो। पूण ते टायमार म्हाका दिसता जी माती घडली इतल्यान पण ती माती देंवली आनी डिप्रेस जाल्ली ती माती ते अंडरपासा उरली आसा। सो ती उरली म्हणटरी तो आतां तो एक बंद एस्पतन जावन उरलो। सो तें उदक हेच क्रॉस जावपाक त्रास जाता आनी त्या कारणाक लागून हो ब्लोट जाल्लो आसा। हे उदकाचो ब्लोट जावपा कारण तें उदक पासा जायना हेच आर पार जायना आनी आर पार जायना म्हणजे उदक सदां वाट करतात। सो ते उदकाक रस्त्याचे वाट केलो आमी धर्मापूरच्या मेन धर्मापूर रोडाचेर। सो आमी ह्या माध्यमांतल्यान PWD कडेन मागता की तुमी बेगीनूच विचार घेवचो आनी तो अंडरपास द मोमेंट टायम मेळ्ळो मान्सून्स मातशें डिटोरिएट जाली, पावस बंद जालो म्हणटरी तो निवळ करचो आनी तो अंडरपास कंप्लिटली क्लियर दवरचो फॉर फ्लो ऑफ वॉटर, क्लियर फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम थ्रू एंड थ्रू। दोन्ही अंडरपास आहा, तिनूय एक आहा आनी हे सायडीनूय एक आसा। दोन्ही जे अंडरपासाचेर तुमी इमिजिएटली एक्शन घेवचे सून आफ्टर यू गेट रिलीफ फ्रॉम द रेन। नाल्यार हो रोड साम ब्लॉक जावपाक शकता, हो आनी देखून उदक वयर येवपाक शकता न्हू। आतां उदक वयर येयल्लें आसा तें आनी देखून वयर येवपाक शकता आनी इट कॅन क्रिएट मॅनोवरिंग प्रॉब्लम्स। कळ्ळें? सो रिस्क नाका कोणाली। आमकां जाय गव्हर्मेंट लोकां पासत आसा आनी हे लोकांचे मागणी आसा ते तुमी फुलफील करता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।